Vocalistano a San Giovanni Padre Pio आसा San Giovanni Rotondo हो जागो जावन आसा Padre Pioचो हांगासर इटालिया गांव आसा म्हणून इल्लीशी वळख करून तुमकां दिता ह्या जाग्याची. हांगासर तुमी स्टॅच्यू पळयतात. हिंगा दोंगरा सकला आहा तो पाद्री पियोचो स्टॅच्यू. सायडीक गेल्यार जायतो लोक हांगासर चलोन कुर्साची वाट कोत्ता. वे ऑफ द क्रॉस वयर दोंगरार चडोंक हे स्टेप्स चडोन वयर वचोंक जाय. आख्खो दोंगर आसा रावंड सुमार 1 वर तरी लागता ह्या दोंगरार वचूंक. हो एक जागो चड म्हत्वाचो. दुसरो म्हणटा ती इगोज जावन आसा पाद्री पियोची द चर्च ऑफ अ लेडी ऑफ ग्रेस. आनी हांगासर पाद्री पियो सुमार 50 वर्सां रावल्लो, हांगा जियेल्लो आनी हांगासर ताका जेजूचे 5 गावे फावो जाल्ले. मागीर तुमकां टायम मेळत जाल्यार भितरले व्हिडिओ काडून धाडटा. ही जावन आसा आदली चर्च. आतां सकला तेणी आनी न्यू चर्च बांदल्या ती तुमकां दाखयता. हांगासर हे सायडीक आसा ताचें हॉस्पिटल काजा दे सोलेवो. हांगासर पाद्री पियोन संवसाराचें दुसरें गैर जातूच हॉस्पिटल बांदलेलें लोकां खातीर. हांगासर व्हडलें हॉस्पिटल आसा. हो जावन आसा जागो पियाज्जा म्हणटात. सगलो लोक आमी सकाळीं फुडें हांव एक ग्रूप घेवन येयला. आमचे देव संदेशकार कॅटेकिस्ट गांवांचे घेवन येयला. सुमार 30 लोक आमी आसात हांगासर. तुमी पळयतात ही जावन आसा इगोज, आदली इगोज. आतां फुडल्यान सावन तुमकां दाखयता. हें जावन आसा हॉस्पिटल काजा दे सोलेवो देला सोफ्रेंजा. भोव करून जे मनीस जखमी जाल्ले दुसऱ्या गेरान तांकां आनी तांच्या फॅमिली खातीर पाद्री पियोनी हॉस्पिटल बांदलेलें. अशें आसा की हॉस्पिटल बांदूंक ते कडेन पयशे नासले खंय. आर्किटेक्टाक ताणें थोडे कॉयन्स दिवन काम करूंक लायलें खंय. सांगलें ताका देव बेसांव घालतलो आनी देव पयशे दितलो आनी ताणें खरेंच हें हॉस्पिटल बांदलें. हो जावन आसा सगलो जागो सान जोवानी रोतोंदो. थंड वारें मारता, व्हिडिओ काडूंक जायना. सुमार 8 डिग्रीज. ही जावन आसा मेन चर्च आदली इगोज. हांगासर पाद्री पियो रावल्लो. ही तुमी पळयतात ती इगोज. आनी मागीर पाद्री पियो मेल्या उपरांत ताका हांगासरूच पुल्लोलो म्हणजे ताचो टूम हांगासर आसलो. मागीर कांय वर्सां फाटीं तांणी नवी इगोज बांदली आनी ताची कूड नव्या विर्गोजेन दवरल्या. तुमकां दाखयता. हांगासर आमचे फ्रात भाव कापुचीन फ्रात भाव रेडी जाता क्रीब करूंक. हांगासर ते क्रीब करतात. वयतून रावन तांची तयारी कोमेस हें सगलें रेडी जाता पळय. हांगा प्रेसेपे म्हूण बरयल्लें आसा. म्हणजे प्रेसेपे इटालियन म्हणजे क्रीब. हो रेडी जाता पळय आतांच. केद्या व्हडलो क्रीब. आमच्या गोंयांत आमी जायते व्हडले क्रीब करता. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू दवरल्या म्हणजे जायते प्रिपरेशन जायते प्लॅनिंग आसा. आदी कशें करताले ते भाशेन. डाब्स आसा, पारी आसा, सगळें रेडी जाता. हांगासर गोरवांचो गोठो हो केला. ऑलरेडी स्टॅच्यू बा दवरलेले आसा. हो जागो ट्युरिस्टांचो देखून ताणें सगल्यो वस्तू रेडी दवरल्यो आसा. हांगासर तुमी पळयतात तुमकां दाखयता ही एके भाशेन सिटी कशी. आख्खो गांव सान जोवानी रोतोंदो आख्खी सिटी कशी. आनी थंयसर व्हडलो फरीस तुमकां दिश्टी पडटा. ती जावन आसा इगोज नवी इगोज पाद्री पियोक भेटयल्ली. आनी हांगासर तुमी पळयतात व्हडलो पोस्टर. हो कसलो पोस्टर. ह्या वर्सा सान फ्रांसीस असिसीचो सान फ्रांसीस आमचो फावंडर तो मेल्यार 800 वर्सां भोगता. 800 years म्हणून व्हडलो पोस्टर घाल्ला. आनी हांगासर ताचें सेलेब्रेशन चलतलें, मागणी चलतली, रेतीर चलतलें, जायती ओत्मीक तयारी चलतली. म्हणून हो जावन आसा पियाज्जा पाद्री पियोचें न्यू चर्च. ही ती मुखार तुमी पळयतात तें जावन आसा हॉस्पिटल. व्हडलें हॉस्पिटल जागो. ही ती न्यू चर्च. आनी एक व्हिडिओ करतलो इगोजेन भितर वचोंक. मेवता जाल्यार पळोवया. आनी व्हडलो
तो फुरीस हो जावन आसा पिवचो द न्यू चर्च फेस्तां हिंगा सगळीं जाता जाय तो लोक जाता मदें तुमी झाडां पळयतात देर आर ऑलिव्ह ट्रीज ऑलिव्ह ऑयल तुमी खातात ते ह्या झाडांचे हांगासर जायते इटालियाक बोल्ले ऑलिव्ह ट्रीज सो दीस इज अ ब्युटिफूल प्लेस आनीक तुमकां दाखयताय पळय जायते व्हिडिओ हांवें केल्या म्हजो इतलोच हेतू सगल्यांक इटालियाक येवंक मेळना सान आंतोनीच्या जाग्यार पाद्रे पियोच्या जाग्यार हे सगळे जागे पळोवंक सगल्यांक मेळना म्हणटच म्हज्या दोळ्यांतल्यान आनी म्हज्या तोंडांतल्यान तुमकां हे हाजीरपण दिता एटलिस्ट थ्रू माय विडियोज यू कॅन सी इन रियालिटी हाव इट लुक्स एंड वॉट इट इज अबाउट आनी इल्लीशी म्हायती दिता देव बरें करून समजता हो व्हिडिओ तुमकां फायद्याक पडटलो म्हूण टायम आसा जाल्यार हे लिंक शेअर करा तुमच्या इश्ट मित्रा लागीं फॅमिली लागीं सगल्यांक पळोवंक दी आमचे भाग्यवंत आमचे सांत गॉड ब्लेस